मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी समेस्त भक्तिकांनो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत मागता. प्राजितकाळाच्या पयल्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागतना माध्यमा मुखांतर ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एक भावार्थी किर्स्ती परचेक बरो स्वागत मागता. ह्या संदर्भात आमी तुमचे खातीर विशेष करून मागता. हर गाणी ते समापासून मिस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दवाखादार देवदिंग झेवियर आनी फिलिन्सिया मेंडोन्सा हांच्या आत्म्या मिस दिता मेरी सल्डाना वसई वेस्ट तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या ते समा खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. सर्विरे ते बसोत मागीं हांव समेस्त बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला तसो उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन हे पवित्र वेदी बोवरी आमी सांगता मेळ्ळ्या. आज पवित्र सभेचो पयलो आयतार संभ्रमता. प्राजिताचो पयलो आयतार संभ्रमता. आज आमी जेजूक जंवसारान ताळण्यो हाडच्या विशीं सुवार्थेंत आयकता. देखून आयच्या आयताराक ताळण्यांचो आयतार म्हणून आपयतात. ताळण्यो हर एक मनशाक स्वाभावीक पूण तांचेर आमी जैते वोन जावंक आसा. देखून आयची देवस्तुती आमकां मेळच्या ताळण्या वा त्यांच्या मारिपाक देवा लागीं जावया म्हणलो संदेश दिता. देखून आमकां मेळच्या ताळण्यांक आमी स्पंदन करिनाशें त्यो ताळण्यो देवाच्या आदारान फूड करूंक आनी देवा विश्वासी रावूंक जाय जाल्लो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना मागून घेवया. मंगळ भाव भयणींनो दिसपट्टे आमच्या जिवितांत नाना रितीच्यो ताळण्यो आमकां येतात. ताळण्यांक आमी सांपडता पूण ह्या ताळण्यांचेर जैत व्हरना भगिवंतपणाचें जिवीत रुता करूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत तावन दूख धरून बोगसाणें मागतेल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं बादक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय.
सोम्या काकुळकर सौम्या काकुटकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरो दोळे धांपया. आमच्या गरजां खातीर इरेद्यां खातीर प्रतिरेतीर मागता आसतना उक्रेन आनी रशिया ह्या दोन देशां मदें जावच्या झुजा खातीर थंयसर शांतीचें वातावरण रुपी जावच्या खातीर विशेष करून आमी ह्या संदर्भार मागया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, वर्सान वर्स दंडवण करून प्राजीत काळ आमी भक्तीन संभ्रमताव. तेचे वरवीं जेजूच्या मरणानी पुन्हा जिवांतपण जुगोट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेंत असो फळ काडूंक आमकां कृपा दी. पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पोत जेजू स्नान घेतस अरण्याक गेलो. 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतेवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दंडवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजोवंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावूंक आनी जैतेवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दितिन्यांतल्या पुस्तकांतलें वाचप. मैजेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हळें, तेन्ना याजकान तुज्या हातांतलें दाळें घेवंक जाय आनी ते वेदीचेर सोरेश्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सोरेश्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसारणी करची. म्हजो बापूय जावन आसलो गांव नासतना भोंवतलो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवें एक परको कसो जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड बालिश्ट आनी आगाणीत परजा जावंक पावलो. इजिप्तकारांनी आमकां निश्ठुऱ्यान चलयली आनी बारासो वावर दिवन आमकां दग दिली. आमी सोरेश्पराक आमच्या पुर्वजाच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमचे बोब आयकली आनी आमचे कश्ट, आमचो वावर आनी आमचे दगदोणी पळयली. ताणें आपल्या बालिश्ट हातान आनी उबारल्या बावल्यान भिरांत उपसोवन कुणां आनी आजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद मोव वळता तो देश आमकां दिलो. सोरेश्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिलाय ते भुंयचे फसल्याची प्रथम फलां हांव आतां तुका हाडून दितां. आनी तुवें ती सोरेश्परा तुज्या देवा मुखार दवरून ताचे मुखार सरपटूंक जाय. देवाचे उतारे. देव ओडुकार. Sovera servis pora canta mujhe sovera servis pora जो कोण मौनताच्या आसराकार रावता आनी सर पदवेदराच्या सावळेन जियेता तो सोरेश्वराक म्हणटा, तूं म्हजे आसरो म्हजे कोटे. म्हजो देव तुजेर विश्वास दवरता. म्हज्या कांता म्हजे सुवेरा सर्वेस्परा. तेदवा कसले जाणवा तुजेर येवचे ना. कसलीच पिडा शिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखो. आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. मुझे सोवेरा
soverea Silvespora. सा पावलोनो रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर. जेजूच सोमे म्हणून तुज्या वंटांनी तो परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयल्लो म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उसळण्याद्वारे तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सरस्पर तोच्चो आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सरस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. उंद्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सरस्वती तुझी वर्तमान प्रकट करू म्हणजे वंटांनी काळी पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे भगेव लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू पवित्रत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडी तावन पाटी परतल्ल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तवळ देवसरान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हूण फरमाय. जेजून ताका जाप दिली. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस हुंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसरान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची राज्यां दाखोवन म्हळें, हे सर्व अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितां. कित्याक हो अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसरान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशी ते तुका आपल्या हातांनी उखल धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हणा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो.
देवाची उतर हे वकली तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आज प्राजीत काळाचो पयलो आयतार आमी संभ्रमतना ह्या आयताराक ताळण्यांचो आयतार म्हूण नांव आसा. ताळण्यो, ताळणे न्ही, ताळणे रेड्यांक वचचें मुर्गेंत. ताळण्यो म्हळ्यार टेम्पटेशन. ताळण्यो आनी जाकोबाचें पत्र म्हणटा देव मनशांक ताळणी हाडिना. ताळणी हाडची कोणें? देवसरान. देव मनशाक ताळणी हाडिना, ताळणी हाडच्यो देवसरान. आनी जर मनीस ही ताळणी आपणाची करून घेता वा ह्या ताळणेक स्पंदन करता, ती ताळणी गर्भिस्त जाता. गर्भिस्त जाता, कळ्ळें? आनी पातकाक जल्म दिता. पातकाक. आनी पातकाचें परिणाम मरण. जाकोब म्हणटा देखून पातका ताळण्याक आमी स्पंदन करचें न्ही. ताळण्याक आमी बुल्ल्याव जाल्यार पातकाक आमी जल्म दिता आनी पातकाचें परिणाम मरण. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार पळया, देवसार कोणाक ताळणी हाडटा? सुरिल्ल्या अध्यायांत हेवेक ताळणी हाडटा. पळया, आडवरलेल्या रुखाचें फळ कांय नजो म्हणून देवान आदामाक आनी हेवेक स्वस्थ ताकीद दिल्ली. जर तर त्या रुखाचें फळ तुमी केलें जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण हांगासर पळया, सोरोप पळया, देवसार एका सोरपाच्या रुपार हेवे लागीं येता आनी आपल्या उतरांनी हेवेक भोव आपुरबायन कशें नाडटा पळया, ताळणी हाडटा पळया. सोरोप वा देवसार तें आडवरलेलें फळ हेवेक काण्ण दिना. हेवेक तो कातरन कावयना. फकत आपल्या उतरांनी कशें फसयता पळया. पयलें तो येता आनी म्हणटा, हेव कशी आय तूं? बरी आसा. कशें जाता भुमी आयकूट? भारी बरें आसा. हेव तूं बारी सुबी दिसताय. वय गी बारी कशी हेवेक थँक्यू म्हणाली. त्या रुखाचें फळ केलें गे तुवें? केलें. कशें आसलें? बरें आसलें. ह्या रुखाचें केलें. कशें आसलें? बारी बरें आसलें. बारी बरें. ह्या रुखाचें फळ केलें तुवें? खावना. कित्याक खावनाय? इतल्या अपुरबायाचें रुखाचें फळ तुवें खावनाय? कित्याक खावनाय? ना, तें केल्यार मरतात खंय. कोणें म्हळें? देवान म्हणा त्या रुखाचें फळ केल्यार मरतात. बेश्टें. त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरनात. देव मोसरी. त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातात. देखून देवान म्हणा त्या रुखाचें फळ कांय नजो. तूं खावन पळय गी, देवा बरी जाताय. 100% तूं मरनाय. गॅरंटी हांव बरोवन दिता. म्हणून हेवेक अशें पुसलायता आनी येव बुलोवन येता. ताळण्याक वळख जाता. ती नाका म्हणटा. नाका हें सूख हांवें करूं नजो हांवें कुला पातक जाता. पूण हो सैतान तिका ताळचें सोडिना, तिका दोसचें सोडिना. आनी क्रमेण ती हळटार देवसराच्या पासांत पडटा, देवसराच्या वेगेन पडता आनी तित्त खुद्द तें फळ काण्ण खाता. पळया, ताळणी आयिल्ली हेवेक आनी हेवेन त्या ताळणेक स्पंदन केलें आनी ताळणी गर्भस्थ जाली हेवे थंय आनी पातकाक जल्म दिलो आनी पातकाचें पातकाचो परिणाम मरण तांकां फावो जालें. देखून पळय, आयच्या सुवार्थेंत देवसार आनी जेजू. हांगा देवसार वड की जेजू वड?
हां कोण हां सवाल हांगासर खिणा भितर ताणें जेजूक सर्व राष्ट्रां दाखयलीं न्ही खिणा भितर ताणें जेजूक जेरुजालेमाच्या शिकारार उबो केलो आनी तो म्हणालो सगळी पदवी सगळी राष्ट्रां म्हज्या हातीन दिल्यान पळया कोण हांगासर ओड जेजू जेजू बच्चा परत तो जल्मोन जॉर्दान स्नान घेवन अरण्या गेला थंयसर उपास करून मागणें करून भुकेला पाप कांय खावना आनी वो घट्ट खावन आयला बिरयानी कोण सैतान कोण ओडू जेजू सैतान सैतान चिंता आपूण ओडू म्हणून जेजूच्या की ओड म्हणून चिंचें सैतानान कळ्ळें गी पूण सैतानाची जाणवाय जेजूच्या जाणवा मुखार मस्त उणी मनशाची जाणवाय ओड की कोंबयेची जाणवाय ओड कोंबयेची कोणाची जाणवाय ओड घरा आशिल्लो कोंबयेची जाणवाय ओड की मनशाची जाणवाय ओड मनशाची कळ्ळें गी केदाळा कोंबये सुटी करीचे केदाळा मास करीचे केदाळा पानपळे करून बुडोवन खायचे म्हणून कोणाक गोरता आसा धन्याक गोरता आसा कोंबयेची जाणवाय मनशाच्या गी भोव उणी पूण तशेंच हे देवसाराक आसा पळय मस्त जाणवाय उणी देवाच्या गे कित्याक म्हळ्यार देवसार देवाचें रचन इज द क्रिचर आनी जेजू इज द क्रिएटर तो रचणार तो देवसाराचे आटे विटे देवसाराची बगणां देवसाराची चिंतना पुरा जाणा कित्याक ताका रचुल्लो ताणेंच कळ्ळें गी थोडे मोत्यांक एक सवाल उपसोंक पुरो कित्याक सोम्यान देवसाराचें उतर आयकलें श्रुत कित्याक धांवडोंक ना ताका म्हणचें देव दयाळ देव मोगाळ देव मैपासी देवा थंय कपट ना देवा थंय राग ना देवा थंय द्वेश ना तो आयला पातक्यांक आपोवंक पातक्यांतय तो मोवाळ पातक्यांतय तो दयाळ देखून तो पळया आपल्या आपणेच रचलेल्या रचनेचें उतर आयकता पळया उतर आयकता पूण तो बुलना वा पत्कान पडना ताका करेक्ट करता ताका तीत भिता पळया हांगासर जेजू बुकेन आसा वय आनी देवसारी जाणा जेजू बुकेन आसा म्हूण देखून पळया हांगासर म्हाका ही सुवार्ता वाचतना एक ल्हानशा पुताची आनी व्हड बापायची एक मोती गुडास येता ल्हानसो पूत आसा जाल्यार बापायक आपूण व्हरता डाडा डाडा ये हांगे ये पळय हांगा वचून ही बांय आसा व्हडली बांय उडी मार डाडा म्हणून कळ्ळें गे भुरग्याची जाणवाय कितें म्हळ्यार ल्हानशी पूण त्या जाणवायक बापूय स्पंदन करता बांय लागीं म्हणसर येता तूं उडी मारिना बांय लागीं म्हणसर येता आनी म्हणटा आळे पुता तुका चोक्की हाडूंक आसा मू पयलें चोक्की हाडून येता मागीर उडी जायते जायत डाडा जायत भुरग्याचें थंय सोंपलें भुरग्यांक कशें दाडा गोत्ता आसा कशें उलयचें भुरग्यां लागीं म्हूण आनी हांगासर जेजू बरी भूक लागल्या आनी देवसार आपूण व्हरता आनी म्हणटा हे सगळे फातर उंडे करून का आनी हांगा जेजूक उंड्याची गरज ना नास जातल्या कणाची गरज जेजूक ना हांगासर देखून जेजू कितें म्हणटा देवसाराक अळे मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना उडास दवर तुवें चिंतचें मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेता मनीस ताचे वरवीं मात येता मनीस हाचे वरवीं मात येता मनीस दुसऱ्या वरवीं जियेना म्हूण चिंताय बेश्टें उडास दवर मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार देवाच्या तोंडान तो भायर सरता त्या उतरा वरवीं जियेता अशें म्हणटना देवसाराक कांय जाप दिवंक अवकाश ना थंयसर सगळें परिपूर्ण जाप देवसाराक जेजून दिली देखून तो कितें करता जेजूक सगळीं राष्ट्रां दाखयता पळया ही राष्ट्रां सगळीं त्या दीस म्हाका सर्गीच्या राजांतल्यान भायर घालतना देवान दिल्यान वच सगळ्या संवसारार कितें करूंक कर म्हणून म्हाका देवान सर्गीच्या त्या राजांतल्यान मिंगेली मुखांतर भायर लोटून घालतना सांगला देखून ही राष्ट्रां तुका दिता एक काम कर भागोवन म्हाका नमस्कार कर भगवन तर जेजू कितें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर सर्वेस्परा तुज्या देवाक मात्र आराधन कर सिनाई पर्वतार म्हज्या मुखान देवान दिल्ले उपादेश सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताचेर मात भरवसो दवर ह्या देवा भायर दुसरो देव ना
देव तो अब्राम असो, देव तो इजाक असो, देव तो जाकोब असो. देखून पळया संवसारांत अधिकारा खातीर, संवसारार अडंबरा खातीर, वैभवा खातीर आपले सर्वस्व विकचे आसात, आपले मान विकचे आसात, मर्याद विकचे आसात, आपले कितें म्हणटात प्रिंसिपल्स थोडे विकचे आसात. पळयला तुमी एका पडतीन विंदतात वोटकाण घेवन पयशां खातीर अधिकारा खातीर ती पाट सोडटात, दुसऱ्या पाटी जंप जातात, थंयसर मिनिस्टर जातात. पळया आपूण इलेक्शन जाताना लोकांक दिल्ली भासवणी विसरतात. स्वार्था खातीर, अधिकारा खातीर, पयशां खातीर आपणाकच विकतात. पळया आनी हे जावन आसा दुसऱ्या कालेतीचे मनीस. हे सगळें तुका हांव दितलो, म्हाका नमस्कार कर. सैतानाच्या पासाक बुल्लले व्यक्ती ते देखून जेजू म्हणटा तसलें बरें न्ही. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर, ताका आराधन कर. तिसऱ्यान ताणें जेरुजलेमाच्या देवळाक कुशीन उबार शिखराचेर आपूण व्हेलें आनी म्हळें हांगा हांव उडी मार. तूं देवाचो पूत हांव जाणा, देवदूत तुजे सवय आसात, आंज बडवे तुजे सवय आसात, तुजो पांय धरणीक आदळनाशें तुका उखलून धरतात तें हांव जाणा. तूं उडी मार, उडी मार. आनी जेजू कितें म्हणटा सैतानाक, आरे सैताना सर्वेस्पुरा तुज्या देवाची, म्हज्या देवाची म्हणना तो जेजू, कित्याक तो खुद्द देव तो, ताचे भायर दुसरो देव ना. तोच देव, तोच बाप, तोच पूत, तोच पवित्र आत्मा. तो म्हणटा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका, तुवें रचलेल्या देवाची परीक्षा करिनाका, तुका रचलेल्या देवाची परीक्षा करिनाका. पळया आनी हांगासर स्पश्ट जालें सैतानाक, ओ देवाचो पूत आपणाचो रचणार मन बगोवन तो चलते रावलो. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पळया तळण्यो येतात, तळण्यांक बली जाले हांव जाल्यार आमी सैतानाची भुरगीं जाता. तळण्याचेर जैत वेल्यान जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता. देखून आयच्या पयल्या वाचपान पळया मैजे लोकां लागीं उलोवन कितें म्हणटा तो, पळया आमी आमचे पुर्वज, म्हजो बापूय जावन आसलो गांव नासतना भोंवतलो एक आरामगार. पयलें थंयसर इस्रायलान दुकळ पडलेली, तवळ खावंक जेवंक नासलें, देखून थंय तावन ते इजिप्ताक आयिल्ले. आनी जाकोबाचो पूत थंयसर जुजे इजिप्तांत आशिल्लो, ताणें आसरो दिलो तांकां. आनी ह्या जाकोबाची संतत इजिप्तांत वाडली सडली. आनी हे पळोवन फारेवर रायरागार पेटलो आनी तांकां थंय धांवडोवचे प्रयत्न केले, पूण इस्रायल प्रजा इजिप्तांतली सुटली ना. देखून ताणें तांकां गुलामपणान दवरलें. सेकंड क्लास सिटीजनशीप तांकां दिलें आनी तांकां वोटींग रायट दिवना, तांकां खंयची सरकारी सवलती दिवनात, तांकां गुलामपणान दवरलें, तांकां कश्टिलें. पूण जाल्यार ही परजा वचोंक ना. पूण ह्या कश्टतेल्या लोकांची दुर्गत पळोवन सर्वेस्परान मैजेक विंचलो आनी मैजे मुखांतर ह्या लोकांक सुटका दिवचे प्रयत्न केले. आनी हे मैजे हांगासर विवारिता आनी म्हणटा कश्टतेल्या आमकां, वळवळतल्या आमकां, तळ्ळेन सांपडनो पातकाच्या कोणांत बुडतल्या आमकां ताणें सोडयली. आनी दूद आनी मोव वळतल्या त्या गांवाक आमकां शाबितान आपूण हाडलां ताणें. देखून तो देव जावन आसा, सत्यवन देव, तो देव जावन आसा, पदवेदार देव. त्या देवाक आमी विश्वासी जावंक जाय. त्या देवाक सांडून वेचें न्ही, त्या देवाक सांडून बाल देवाक आराधन करचें न्ही, बोंब्या देवाची पुजा करचें न्ही. बघा त्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या पयल्या वचपान स्वस्त रितीन आमकां कळीत करता. आनी दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो रोमाकारां बरो म्हणटा, पळया सर्वेस्परा देवाक पात येतलो. सुमिया जेजू क्रिस्ताक सत मानतलो, कोणूच लजेक पडचो ना. उडास दवरा. आमकां एक पटी सलवणी मेळत, दुसरे पटी सलवणी मेळत, बेजाराय मेळटेत, कश्ट दगदणी मेळटेत, अकमान सोसूंक मेळटेत, निंदा बगूंक मेळत, विविध मनची घडपां करन आमचे विरोध आडवलेतले आयकूंक मेळत. पूण आमी लजेक पडचे ना. कित्याक आमी सतमांतला तो देव खरो देव. आमी पातयेता तो क्रिस्त नीज देवाचो पूत. आनी ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. देखून आमकां कितेंच तो लजेक घालचो ना. आमी जैत येवन जातले हांव म्हणलें धैर्य सांत पावलो रोमाकारां बरोवन तो आमकां आज कळयता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कसलीय ताळणी येवं दी, कसलीय आकांत येवं दीत, पण सर्वेस्पर आमचे सवय रावता. म्हणल्यार सत आयचें किर्तन गायता, म्हज्या आकांतांत म्हजे सवय राव सर्वेस्परा,
म्हज्या ताळण्याच्या वेळार म्हजे सवे राव सर्वेस्परा म्हज्या ताळण्याच्या जैतांत म्हाका आदार दी सर्वेस्परा म्हणून किर्तनगार बोवा पुरब्यान सांगता. देखून आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा. आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना थंय कितें म्हणटा निमाणें, आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन म्हणटा आमी. ताळण्यांत पडोवंक दिनाका. सर्वेस्पर म्हज्या बगलेक आसा जाल्यार म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा म्हणटा देवाचें उतर सांपावलो म्हणटा. देखून सर्वेस्पर म्हज्या बगलेक आसतना म्हाका ताळणी आयल्यार हांव ताळण्यांत पडना. येव कित्याक येव सर्वेस्परा समोर नातल्ली, देखून ती ताळणेन पडली. म्हज्या मगतच्या भावान भयणीनो, देखून सुमयाक आमचो कन्न घेवया. सुमयाचेर अखंड पातयेनी दवरया, बरवसो दवरया. सुमीन आमचो देव म्हण आमचें जिवीत ताका समर्पया. कसली ताळणेंत आमी जैत उरूंक शकतले हांव आनी पवित्रपण जोडूंक शकतले हांव. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण मागया. आमेन. आमी उबी रावया. तर एका देवा तें आसुल्लो आमचो बाबा तूं सारया. सगळीं सांगाता म्हणया, सत्वंता देवाक, सर्पद्वेदरा देवा, सर्गांनी भितर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेस पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्म्या रुई गर्भेत संभवलो, अवकार मर्यादान जल्मलो, 5 मिलगातांनी कसोसले, ताका कुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेबिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदरा देवाच्या उजव्या बसला, थंय तो आनी मेल्ल्यान ती मिरसबेर येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्या कतुली पुई सभी भक्तांचो एकता, पदकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमी सर्व देवाची भुरगीं ह्या त्रिएक देवा खातीर अखंड पातयेनी दवरलेले आमी आमची मागणी, आमची गरजो ताच्या पांयां तळ्यार समर्पया आनी ताळणेन संपड अशें तसो आदार मागया. बापा, पवी सभा सोलोनवरच्या पाप साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक तांच्या मिसावांत येवच्या विविध आडकळींचेर जैत उरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब: बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाराच्या, दुडवाच्या आनी भ्रष्टाचाराच्या ताळण्यांक बली जायनासतना देशाच्या उदारगते खातीर वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणींनी तांच्या भावार्थांत तांणी तीर रावून दैरान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या ताळण्यांनी सांपडून कंगाल जाताना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांचे जिणयेन जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर जालेल्या आम्हा सर्वांनी ह्या प्राचीत काळार मागण्यांत सडीत वेळ करसून आमच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जाय असची कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या मोगान बरोवन मिसांव गांवांनी आनी संवसारभर सुवार्ता परगट करच्या सर मिशनरींक तुजे कृपेन बर आनी तांच्या वावरांत तांकां तिरासाण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सांजूतात देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पून शेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगतास ह्या पून तळार हातीन धरिल्लीं सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एगडी बरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. संवसारांत थंयसर उक्रेन आनी रशिया मदें झुजावन आसा. युरोपांत तशें इतर गांवांनी झुजाचीं मोडां थंयसर आसात. मनशाच्या स्वार्था खातीर उपजोवचीं झुजां नासाक कारण जातात. सुरेस्पर देव दयाळ सावन दी. मनशाच्या काळजां तरूण जाल्लीं ती मोवाळ करून दी. संवसारार शांतीचें राज स्थापन जावंक हर एकल्याची काळजां मनां उगड म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, मनशाच्या ह्या पैणा वेळार तुज्या पुताचें उतर आमकां धैर्य दिता. तुज्या पुतान ह्या संवसारी तळण्याचेर जैत वेलें आनी आमकां एक आदर्श देख दिली. आमी आमकां येवच्या दिसपट्ट्या तळण्याचेर जैत उरोवंक आनी भगेनपणाचो मुकुट जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
ಪಾಣ್ಸಂಕೋ 121 ಸಿ 34. Tuve amka dille dirve सगळे आमचे वाटून घेवच्या दुबळ्यामध्ये सांगा सोम्या आमकां तुवें. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्केपसूच्या आदावा सरेस्पोर म्हणून घेव. सर्व पदवेदार आनी भोव काकूळदार देवा आमच्या बापा बलिस्त बावळ्यान अजापा विजमितां करून तुज्या परजे तुवें इजिप्तांतली दयेन सोडयली आनी दूद आनी मोवाळटा त्या देशांत तिका पावयली. तुज्या दयाळ मोगाच्या अदेक व्हडा अजापाम तुवें आमकां पातकांत ती सोडयली आनी तुजें दैवेक जिवीत आनी मोग वाळटल्या देशांत पावयली. हे तुजे उपकार आठोवन आमची दानां आमी तुजे मुखार हाडटा आनी तुजें संपूर्ण वंदर करूंक ती तुका भेटोवन दिता. बळेपणान ती तूं दयेन मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडेचे बुकांनी ताण बगयनासतना तांणी आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरवयल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गोट फावो त्या मनान संभ्रमून ह्याच पास्कांत आमी सासनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तागाचे. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सगळे मेघाली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. दिसपट्ट्या येवच्या सरताळण्यांचे जैत परोवंक जेजूच्या कुडी रक्ताची मजत कृपा मागया. बापा करोसू तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची.
तेच प्री जेवण जात असताना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांख दिली न्ही म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartoso gutu pergetuya Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novya gitulo Jesu melo Jesu jivan zala Jesu नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता हांव आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता हांव आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता हांव. सर्वीसपरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमचे गुवळी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव. अवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वंजूचे बागे धर्मदूता बागे वंजूत ताते आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून आज नामतीन दवरन तळल्यान तम जय जोडूंक आनी बाचावी जोड घेवंक देवा स्वादार मागून सोम्यान शिकलेले मागणे संगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनवारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुजी सर्गीन सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवया माये मग सुगूर तूं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली. तळण्यांचेर जैत वेल्ली आमी जैत उरोवन देवा मुखार बगेवंतपणी जैते वंसांव उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका खबर ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली.
यात्रिकामी जावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातिता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी जावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातिता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या भोवमोगाळ देवा जेजू आमचो सोडवणदार आणि ईश्वर म्हण काळजान तावन सतमानून आमी ओठांनी उसारला ताच्या कश्टा मरणा आनी पुन्हा जिवानपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बोगसाणे आनी सासणीक जिवी दिताय म्हण बाबार्थ दवरून वेगवेगळ्या धंद्याभ्यासांची आनी वेगवेगळ्या स्थितीगतीची जावनी एका मनान आनी काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं हो प्राजीत काळ सुफळ करूंक आमच्या सोडवणदाराच्या शुभाम देण्यानी आमा समेस्तां बर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोवे सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भक्तिकांक आमी अभिनंदन पटयता देवाचे भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. काकुलतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय मुनो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोनाका जेजू हांव काकूत म्हाका दितोलोय म्हूण पाप येता सर म्हजी पातकां काटळटा आयच्या ती सकळ सांडटा ये जेजू हांव काकूत मागता दितोलोय म्हूण पाप येता सर म्हजी पातकां काटळटा आयच्या ती सकळ सांडटा मोगाळ पुता सोवें हांव पार मोरी आशिर्वाद भगीन गुरुसाच्या कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.